आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। मॅग्नेटिक टेस्ट करून सोलर टेस्ट करून सगळे टेस्ट केल्या नंतर ते रिवर प्रिन्सेस म्हणटा पळय ते 100% थंयसरले काडल्या नंतर हांव तेजे पयशे फारीक करतलो। मॅग्नेटिक टेस्ट करचो म्हणून आमी NIO कडल्यान तांकां मार्गदर्शन केल्लें आहा आनी हो मॅग्नेटिक टेस्ट सोलर टेस्ट जाल्लो आसा हेजो सगळो फेवरेबल रिपोर्ट मेळ्ळ्या नंतरूच ताजे पयशे आमी दितले। सगळे स्कुलांनी कॉलेजींनी पावपाक जाय सरकारांनी तुमी जी छाप बरयतात ते कविता एक कितें आसा सरकारान तर घेतल्या सगळे कडेन धाडून दिली प्रत्येक स्कुलांनी कॉलेजींनी भुरग्यांक नवीन जी पिळगी येता ते वाचपा खातीर ते गरजेचें आसता ते पर्यंत पावपाक जाय। अशी आमी भुरग्यांक कितें हें साहित्य सोंपें प्रमाण मेळटा सपोज हें वाचप ते तेंचे विचार दुसरे आसूंक शकता दुसरे तरेन बरोवंक शकता पूण हें बरोवन लोकां पर्यंत पावपाचें आनी आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य आसा। केप्यां जाल्ली पयली अखिल गोंय केपें वेटरन्स फुटबॉल रोलिंग कप सर्त कानोळे वेटरन्स जिखले। फायनलींत तांणी बार्देस वेटरन्साक पेनल्टी शूटआउटांत हरयले। केप्यां खेळा संकुलांत ही सर्त जाली। सँडी वादळान सध्या पूर्व अमेरिकेत धुमाकूळ घाला। आता मेरेन 16 जाणांक मरण आयलां। 51 लाख लोकांक फटको बसला। 11 राज्यांनी लायट गेल्या। मात सध्या अमेरिकेतले सँडी एके वटेन निवता जाल्यार बंगालच्या उपसागरांत उणे दाबाच्या पट्ट्याक लागून भारताच्या पूर्व दर्यादेगेर वादळ तयार जावंक लागला। हें वादळ बुधवारा सांजे मेरेन आंध्र प्रदेश तामिळनाडूत पावंक शकता असो अदमास वेधशाळेन उक्तायला। तशें जाल्यार गोंयांतूय मातसो पावस आनी वादळाचे वारे लागूं येता। Hit the United States ever, several states declare emergency, 11 people are dead. New York City plunges into darkness as power collapses, 3 million people are without electricity, floodwaters surge into subways. A cyclone alert in North Tamil Nadu and South Andhra Pradesh. Schools and colleges are shut in Chennai as heavy rain is expected to lash the city. Superstorm Sandy has made a landfall on the southern coast of New Jersey, and though it's been downgraded from a hurricane, it's still one of the most powerful storms to hit the United States, lashing the east coast. The storm's target area includes big population centers such as New York City, Washington, Baltimore, and Philadelphia. There are major shutdowns and extensive power cuts in 11 states. Over 2 million people are without power and 11 people have been killed in New York State, and New York City has gone down into a complete lockdown.
And those visuals on your screen there telling us what is the extent of the devastation because of the Superstorm Sandy, which has now been downgraded from a hurricane, but still there is a complete lockdown in many parts along the East Coast. An amateur video showing an explosion along the New York skyline. What's going on? I don't know what's going on. It's the hurricane. What the hell is this? तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान खबरांची रांगात सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.